मोगो ह्या स्थानिक पक्षाच्या तिकेटीचेर 2017 सावर्डे मतदारसंघांतल्यान वेंचून आयिल्ल्या दीपक पावसकारान 2027चे वेंचणुके मुखार दवरून नवे शिनाल दिला. पावसकार मोगोचो नेतो. 2019 पावसकारान पेडणेचो तेन्नाचो आमदार बाबू आजगांवकारा सयत बंड करून स्थानिक पक्ष मोगोक सोडून भाजपात प्रवेश केल्लो. भाजपाची ऑफरूय तांकां वजनदार आशिल्ली. बाबू आजगांवकारा उपमुख्यमंत्री पद जाल्यार पावसकारान PWD पद पदरात घालून घेतिल्लें. 2019च्या विधानसभा वेंचणुकेंत राष्ट्रीय पक्ष भाजपा खातीर नेटान वावरूय केल्लो. तेन्ना तोच स्थानीक पक्ष मोगोचेर फार काडटालो. सुदीन ढवळीकारान मोगो काँग्रेसीक विकल्या म्हूण तो उलयतालो. सगळे कार्यकर्ते BJPक आमी कन्वर्ट जाल्ले आसा, विलीन जाल्ले आसा. भारतीय जनता पार्टी कडेन पॉलिसी आसा. आमचे कडेन प्रायम मिनिस्टर मोदी आसा. साहेब बांदोडकराची MG ही MG सुदीन ढवळीकाराची न्ही, लोकांक खबर आसा. हेणी MG पार्टी काँग्रेसीक विकिल्ली आसा. उपरांत 2022 भाजपान तांचो फुडारी गणेश गांवकाराक उमेदवारी दिली आनी आयात पावसकाराचेर भाजपाक रामराम करून अपक्ष रावपाची वेळ आयली. उमेदवारा विशीं भाजपान तेन्ना हायकमांड यंत्र वापरिल्लें. आतां 2027ची वेंचणूक मुखार दवरून पावसकाराचें म्हत्वाचें विधान. रिजनल पार्टी कित्याक रिजनल पार्टी हांव प्रवेश करता आनी रिजनल पार्टी कितें आहा, दिल्लीचे हायकमांड ना. जे हांगा जे गोंयचे लोक आसा 40 मतदारसंघाचे जनता तेच हायकमांड आसा आनी फुडें गरज आसा रिजनल पार्टीक निवडून दिवंक. आतां विजय सरदेसाय फुडाकार घेवन गो फॉर्वर्ड पार्टीचें नेतृत्व करता, फुडें वता. डेफिनेटली जनतेच्या आशिर्वादान विजय सरदेसायाचे फुडें गव्हर्मेंट जातलो. पूण गोवा फॉरवर्डात तुमी प्रवेश हय, करता? डेफिनेटली म्हाज्या लोकां कडेन उलोवप चालू आहा आनी काही योग्य टायमार योग्य निर्णय घेतलो. 2019 मोगो ह्या स्थानिक पक्षाक टांग दिवन भायर सरिल्ल्या पावसकाराक आतां परत स्थानिक पक्ष जाय पडलो. ताका गोवा फॉरवर्डाची उमेदवारी मेळपा विशीं विचारल्यार तो कितें सांगता आयकात. म्हाका विजय बाबा सांगला प्रवेश जाता तितले बेगीन कर, तिकेट दिता म्हणलें. मागीर तिकेटीचे. मजगती पावसकारान सध्या सावर्डे मतदारसंघात गोवा फॉरवर्डाचें काम हातींत घेतलां. फुडारा विशीं येवपी काळ जाप दितलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.